the land has been handed over to us, and by Corporation of City of Panjim, and environment impact assessment has been completed. Environmental clearance we are going to get by the end of this week, and with that, the next process is asking that is for the tender document. So expression of interest will be asked in line with Kakora, but here we will have a little upgraded facility, and most of the area will be enclosed on all sides since there are buildings within the vicinity of 300 meters. Sir, another thing is that regional has opposed Navani side to dump garbage and all. It's not garbage we are dumping. It is treated waste which we are treating into it's a form of a powder. It will be like how we have this red mud. So it's going to be totally powder, which will be the last. And all RDF we are going to take it to cement factories in Karnataka. So it's like a manure. So he has said that where farmers are farming in the land acquired by G. Suda, not to dump it there. Our Margaon MLA, they have all said that do not bring it over there. So we are identifying more lands. We have already got more lands. So definitely we will. Some can also be used by Dilip Bilkon, who is building the highway. Some can go in the middle of the highway, like for for mud filling. It can be mixed with all the red soil, because here there is no plastic, there is no other RDF material. This is purely like a clay, not clay, sorry, mud. खंयच्या प्रोजेक्टाक बी सेंटरा कडल्यान फंड हाडपाची बी तशें कितें केल्लें? No, आमचं intention हा की GWMC, especially Bangeni projectak, we will ask money from the center. In the next meeting we are taking decision on this, and we are sending the file to Swachh Bharat, जो त्यांचो फंड हा, स्वच्छ भारत फंड म्हणून हा ऑल ओव्हर इंडिया. त्यांचे कडेन फंड खूप हा, because Swachh Bharat सेस सगळ्याक लायता on all the products and all the anything whatever people buy or whatever it is. So Swachh Bharat tax तिथून फंड हा. We will write to this department, and it is directly under the Prime Minister, and we will personally meet his secretary. कितलो फंड? We will see if the project is going to cost us 250 crores. We will ask 100 crores from them, and 150 crores money will be will be from the contractor who is building, the lowest bidder. Yeah, the amount of money which government has to put in, we will ask from the center. So the state government is not burdened. मेन आमचे कितें 250 टन्स मिनिमम येवपाक जाय तो प्लांट. सो 250 टन्साचो जो जर आमी थिंगा ट्रिटमेंट प्लांट घालीत टू ट्रीट वेट वेस्ट इंटू एनर्जी एंड ड्राय वेस्ट बेल आउट करीत थिंगासून, जाल्यार आमकां जो थिंगासर हे येतलो कॉस्ट येतलो, जो गव्हर्मेंटान एटलिस्ट 40% जो घालपाक जाय तो आमी सेंटरा कडसून हाडटले. By when you at least expect that this everything foundation stone at least for this Bangeni would be? See, 5 वर्सां काकोरा डिले जालो. 5 वर्सां आसलो काकोरा. म्हणजे आमी उलयताले की सगळे रेडी आहा म्हणून, आनी सगळे रेडी आसले, पण खुबशे ताका प्रोसिजर कंप्लीट करपाक आहले. ते मिनिस्ट्री फॉर्म जावन, वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म जावन आमी इतले फास्ट ट्रॅक केले की विदिन 4 months आमी हो सगळी फॉर्मेलिटी कंप्लीट केली. सो तेजे फाटल्यान कोण तरी लागचो पडटा, त्या खातीर ही सीएमान मिनिस्ट्री फॉर्म केल्या आनी हांवें मागून घेतल्या. सो वी हॅव ऑलरेडी फास्ट ट्रॅक डेट काकोरा. बांयगेणी कांयच नासलें, सो आमची मिनिस्ट्री जावनूच ही फास्ट ट्रॅक जाल्या. लोकांचे लोकांचे ओपोजिशन सगळ्याक आसतलें आख्या गोंयांत. तूं जो तर
रिमोटस्ट एंड द रिमोटस्ट ऑफ द विलेज घालूंक वयशी जाल्यार कोण तरी एमएलए म्हणटालो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका. सो प्रत्येक जाणाचो हे जो एक हे आहा वेस्टा बद्दल जो दुबाव आहा तो हो चालूच आसतलो. तुम्ही आमचो प्लांट येवन पळया आयज. एक टायम लोक म्हणटालो वास येता वास येता वास येता. आयज वास येता जाल्यार दाखोवचो तेणी. सो आमी इम्प्रुवायज केल्या. जो टेक्नॉलॉजी जी आहा तेका इम्प्रुवायज करपाक आमचे कडेन स्कोप आहा. सो स्कोप जो आहा तो आमी यूज करूंक जाय. थोडे खर्च जाता, खर्च करचो पडटा. तुझे एक्सपेक्टेशन म्हणजे परमनंट बाय वेन एटलीस्ट यू कॅन पुट द फाउंडेशन फाउंडेशन सी आमकां हे जो तर आतां येयले ह्या विकान एनवायरमेंटल क्लियरन्स वी वील आस्क फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इमिडिएटली. मिटिंगेक घालतले आमी आनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागतले. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टाचेर आमी पर्सनली दिल्ली वयतले हांव आनी चीफ मिनिस्टर एंड वी वील आस्क मनी अंडर स्वच्छ भारत मिशन that we are setting up this solid waste management facility in Goa. We want 100 crores from the center, and if center gives us 100 crores, so we will have a big relief as far as state government पैसे जे घालूंक जाय आमकां 25%, 30%, आमकां कितले घालूंक येता अबाव 15%. सो अबाव 15% म्हणजे हांव म्हणटा 40% घालप म्हणून आमी. सो सेंटर जो तर आमकां 40% दिता 60% ओनली विल बी द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द person who is going to be investing in the plant and running that plant. So आमकां तेका चड खर्च करची गरज ना दिवपाक पैसे. सो तेणे जे घातला पळय तितलेच दिवपाक जाय तेका आनी कॉस्ट ऑफ ट्रिटींग इतलेच दिवपाक जाय. सो लायकली केन्ना जावंक शकता 6 months? सी इफ एवरीथिंग गोज वेल वी कॅन फिनिश दीस वर्क इन 4 months. So by at least Expression of interest, pre-bid meeting with presentation, and opening of the tender pre-bid meeting, and giving the work order. Already na teka 4 months. The day we get environmental clearance. RDF प्लांटाची कितें जालें एक्झॅक्टली? RDF plant गोंयान येवपाक जाय. फायनलायज काय आयज जावना. डिस्कशन कितें जालें? आरडीएफाचेर डिस्कशन जाला की जो वेस्ट आमी जनरेट करता गोंया तो गोंया भायर वयता. आयज ना फाल्यां आमकां त्रास जातलेच ते. जी सिमेंट फॅक्टरी थिंगासोर आमचो वेस्ट घेता ती दुसरे कुडले सिमेंट फॅक्टरी स्पेशली फ्रॉम कर्नाटका जेन्ना तेंचो सॉलिड वेस्ट बरो जातलो म्हणजे आरडीएफ ते काडून तेंकां दितले सिमेंट फॅक्टरीन तेन्ना आमचो आरडीएफाचो तेंकां गरज आसची ना. आयज थिंगा वेस्ट डंप जाता. जागो तेंचो भरपूर आहा. कर्नाटका इज अ व्हेरी बिग स्टेट. सो दे आर डंपिंग वेस्ट. दे आर नॉट सेग्रिगेटिंग. So we are segregating. That is why they want our RDF. The day they get RDF from Karnataka, which is their first priority. कर्नाटकाची फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली आपल्या स्टेटीचो RDF घेवप. तशी तेंची रुलूय जातली त्या टायमार. आतां तिंगा कोण इंट्रस्ट दिना म्हणून अशें जाल्लें आहा. आमी इंट्रस्ट घेता म्हणून हिंगासून RDF तिंगा वयता. नाजाल्यार हिंगा डंप जावपाचो लायक सोंसडो. सोंसड्यार RDF भरपूर आहा. ट्रकाचे ट्रक वयतलो आतां वचपाचो आहा. एक 3-3.5 हजार ट्रक वयतले आरडीएफाचे. सो डंप जायत जाल्यार आरडीएफ खंय वचना. आतां ट्रीट करीत जाल्यार आरडीएफ वयतलो. सो आमी आतां ट्रिटमेंट चालू केल्ले आहा गोंयांत. म्हाका दिसता हे आख्खे गोंयभर 4 प्लांट जे आमी प्लॅन केल्या येवपाचे हे 4य प्लांट जायत जाल्यार आमचे टोटल 1000 कॅपॅसिटी आयज गव्हर्नराक सांगला 1000 कॅपॅसिटी जातली. आय एम टॉकिंग अबाउट वेट वेस्ट अराउंड 600-700 टन जाता तो मागीर. ओके.